गोरवांक साल्वार करपाची मोहीम आनी घटमूट करूंक म्हूण गोंयचे गोप्रेमी एकठांय आयल्यात। गोप्रेमींनी गोमंतक गोसेवक महासंघ घडयला। ह्या महासंघाचे 23 मेक महेश शिकेरी उक्तावण जातलें। प्रत्येक तालुक्यांत गोशाळा उगडटले आनी हेडपी आनी जखमी जाल्ल्या गोरवांक थंय घालतले म्हूण महासंघाच्या वांगड्यांनी सांगलें। देशी गायांचेर लक्ष दिवंक जाय म्हूण महासंघाचे वावुरपी उलयतात। आतां मेरेन गोंयांत गायीच्या रक्षणा खातीर जे म्हणून कितें कार्य चल्लां, जे म्हणून कितें कार्य करपाक जाय ते सगळें कार्य जें आसा ते कार्य ह्या महासंघाच्या वतीन केलें वयतलें। मुख्य म्हणजे सगळ्यो आमच्यो गोशाळा ज्यो आसात त्यो देशी गायींचेर आधारीत आसतल्यो आनी जी सरकारच्यो योजना आसात कामधेनू तितून फक्त सरकार परदेशी गायींक आयज प्रोत्साहन दिता आनी जेचें दूध जें आसा पळय तें आमच्या शरिराक अत्यंत हानिकारक आसा। सर्वप्रथम रस्त्यार जी गोरवां भोंवता ती गोरवां उखलून व्हरोन प्रत्येक तालुक्यान गोशाळा उबी करून त्या गोशाळेन ही गोरवां जी आसा ती सगळी दवरली वयतली। सेंद्रीय शेती करपाच्या प्रयोगाक येस मेळ्ळा। अशा तरेच्या शेतीचो गोंयभर प्रचार जावपाची गरज आसा म्हूण भारत स्वाभिमानाचो वावुरपी गोप्रेमी कमलेश बांदेकरान सांगलें। ह्या प्रयोगाक सरकाराचो आदार मागिल्लो, मात सरकार आनी ICARन जाय तसो आदार दिलो ना म्हूण ताणें खंत उक्तायली। ही शेती जर ऑर्गेनिक जाली, जी आमी थंय प्रयोग केलो गेल्या वर्सा, आयज जी गोशाळा थंय आसा मया, ती गोशाळा म्हणजे थंय पयलींच्यान आमी गायीच्या शेणा पासूनच आनी मुता पासूनच ती शेती तयार केल्ली आसा आनी मोठ्या प्रमाणात आमकां यश मेळ्ळें। सो हे संपूर्ण अख्ख्या गोंयभर हेचो प्रचार प्रसार जावपाक जाय अशी आमची इच्छा आसा। आमी मदत मागलेली पूण त्या पद्दतीची सरकारानूय मदत आमकां करूंक ना किंवा ICAR कडसून खंयचीच प्रकारची मदत जावंक ना। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। कोंकणी सिनेमा गोंया भायर प्रेक्षक ना, आपल्याक कोंकणी येता, तरीकय आपल्याक आज मेरेन कोंकणी सिनेमाची ऑफर आयली ना म्हूण मराठी सिनेमाचो नामनेचो कलाकार अशोक सराफान खंत उक्तायली। आदी सिनेमा खातीर कॉमेडी बरयताले, हालीं कथा पळोवन गरज आसल्यार कॉमेडी बरयतात। पिळगी बदलता तसो सिनेमाय बदलत चल्ला म्हूण अशोक सराफ उलयलो। अशोक सराफ ताचें नाटक लगीन घाई घेवन सध्या गोंयांत आयला। त्या निमतान तो मिडिया कडेन उलयलो। कोकणी मुव्हीजला काय परत तेच आहे ना, सिनेमासारखंच आहे कोकणी मुव्हीजचं पण। कोकणी मुव्हीजला पण काही ऑडियन्सच नाही आहे। कोणी विचारलंय मला अजून? आली तर जाऊन आली काय अजून सांगा मला। आता लोकांना माहिती मी कोकणी बोलतो म्हणून, तरी नाही विचारलं कोणी, नाही विचारलं। किधर आहे कोकणी का ऑडियन्स, किधर आहे? सिर्फ गोवा में, फक्त गोव्यामध्येच आहे, त्याच्या बाहेर काहीच नाही जात। गोव्यातले पिक्चर चांगले आहे असं ऐकलं आम्ही फक्त, पण का बघायला तर काय मिळालेच नाही कुठे। एक नाटक आमचं आहे, एक वेगळीच प्रकारची कॉमेडी आहे, म्हणजे आम्ही त्यांना असं टायटल दिलं माप ओलांडणारी कॉमेडी। तरुण पिढीचं जास्ती आहे त्याच्यात, आहे तरुण पिढीवर हल्लीची जी पिढी आहे त्याच्यावर अवलंबून जास्ती आहे ती करायची म्हणून कॉमेडी करायचं। लोक कॉमेडी लाईन लिहिली जायची त्यावेळेला, आता नाही। आता जी कथा असेल त्याच्यावर सिनेमा होतो। म्हणजे कॉमेडीचा ऑडियन्सच तसा उरलेला नाही। त्यावेळेचा जो ऑडियन्स होता त्यांनी ती डोक्यावर उचलून धरली। माझे आणि लक्ष्मीकांत बेर्डेचे बरेच सगळे जवळजवळ आम्ही 50-60 पिक्चर एकत्र केले आणि सगळे चांगले झाले ते। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गावकार। आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। संगीत एकच प्याला मराठी नाटकाचे प्रयोग गोंयांत चालू आसात। ज्येष्ठ अभिनेतो जयंत सावरकर तुळीरामाची भूमिका करता। एकच प्यालाचेर जयंत सावरकर मीडिया कडेन उलयलो। या नाटकाबरोबर केलेला आहे 91 साली आम्ही जेव्हा आलो त्यावेळेला आम्ही लागोपाठ 11 प्रयोग केले होते चित्तरंजन कोल्हटकर असताना, आणि ते 11 प्रयोग आमचे हाऊसफुल गेले होते। आणि त्या प्रयोगाला मी मुरुडला माझं शूटिंग आटपून आलो होतो आणि पहिलं लागे हृदय हुरहुर कान्होपात्राचं गाणं चालू होतं आणि ते गाणं चालू होतं, तर त्यावेळेला मी जेमतेम ते गाणं संपायच्या वेळेला मी पोचलो। माझी लगेच एंट्री होती थोड्या वेळाने आणि मी संबंध दिवस प्रवास करून आलो, तो मी तसाच रंगमंचावर गेलो। साथीच्या दुयेंसाविशीं जागृताय घडोवंक हालींच मडगांवां कार्यशाळा जाली। भलायकी खात्यान मडगांव भलायकी केंद्राक घेवन ही कार्यावळ दवरिल्ली। डेंगू इज ऑन द इनक्रीज इन गोवा ऑन द वन हँड, ऑन द अदर हँड the response in terms of dealing with the health cards issued to migrant laborers, the government has now increased the fines from 1,000 to 10,000. Now on enforcement front, this is
a good development, but there is a need for very practical preventive steps to be introduced. दर्शन शेटये, ओमकार सिरसाट, रामचंद्र नार्वेकार आणि साईश परबान काडिल्ल्या चित्रांचे पणजे कला अकादमीन प्रदर्शन भरला. आमदार मायकल लोबन प्रदर्शनाचे उक्तावण केले. प्रदर्शन 24 मे मेरेन चलतले. These are the paintings which bring energy to us. तांकां पळयलें काय आमकां खूब खोशी भोगता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. फायटर जेट नागरी रस्त्याचेर देंवोवपाचो प्रयोग भारतीय हवाई दळान यशस्वी केलो. दळान ब्रेस्तारा मिराज 2000 फायटर जेट मथुराचे यमुना एक्सप्रेसवेचेर यशस्वी देंवयलें. अरिश्टाचे परिस्थितींत फायटर जेटां खातीर नागरी रनवे आनी राष्ट्रीय महामार्गाचो वापर जावं येता काय कितें तें तपासपाक हो प्रयोग हवाई दळान केल्लो. ग्वालेरच्या हवाई तळावेल्यान सुटिल्लें फायटर जेट लँडिंग करतना 100 मीटर मेरेन सकयल आयलें आनी 118 मायलस्टोना लागसार देंवलें. इतल्यान खबरांची तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.